आणि धनगर समाजाची एसटी रिझर्व ती फायले आम्ही करस्पॉन्डन्स ऑलरेडी एसटी कडे सुरू आसा. आमचो प्रयत्न सुरू आहा तांकां मेळचे. कळ्ळी म्हाका जेन्ना हांव आमचे राष्ट्रपती येवपाचे आसले 29 येयलात गोंयांत त्या दिसाक 29 ते येयले त्या दिसाक हांव तेंच्या हांगा येयल्लो आमच्या सोशल वेलफेअर ऑफिसाक गेल्लो त्या दिसा म्हाका कळ्ळें त्या दिसा हांव जेन्ना तुमचे नोटिफिकेशन 1 वरस हितून उरलें पेंडींग बिफोर द सोशल वेलफेअर पयलीं ते सुद्दां मातशें टायम मेळटा पयलीं जातली पूण आतां हे येयले उपरांत एप्रिलाच्या 1 तारखेक थिंगसान रिजेक्ट करून धाडला पूण आमकां हांव गेल्लो तो मेच्या 29 तारखेक आमकां कळ्ळा तरी तुका आमकां कोणी कळिल्लो सो पण तुमकां आतां फेदा गव्हर्मेंट करतो म्हण करतो आसा आयच्या बैठकीत आम्ही निर्णय घेतला की आता सीएमआयन लेटर केला म्हणून आम्ही थोडक्यात त्याचेर विचारविनिमय करतले आणि हो जर आम्ही सीएम कडेन अपॉइंटमेंट घेऊन आमकां आमचें डेलिगेशन आनी म्हाजें अशें म्हणणें आसा सजेशन आसा की हें डेलिगेशन व्हरता आसतना जशें गांतुवेदाक 4 समाजाक एसटी खातीर आमचो बाबू कोळेकारान फुडाकार घेतलेलो आनी ते एसटीन समावेश जालो आनी आमचो जालो ना तेन्नाच्यान तेंच्यांनी आमकां सोडलें हें आमकां दूख दिसता. ह्या लिडरांनी आमच्या खातीर झगडपा जाय आसलें तें झगडूं ना आनी म्हणून म्हाका अशें दिसता की आतांचे जे पॉलिटिकल आमचे जे एसटीचे आमदार आसा आनी सोशल वेलफेअर मंत्री आनी सीएम हेंचें डेलिगेशन आमकां बरोबर वांगडा जाय कारण सीएम खूब प्रयत्न करता पूण सीएमाक सपोर्ट मेळना कारण सीएमाक सपोर्ट मेळना की हे आमचे जे एसटीचे जे 4 आमदार आसा म्हणजे हो आमचो स्पीकर आसा आनी गोविंद गावडे आसा रमेश तडकर मंत्री आसा पळय हेंच्यांनी येवपा जाय की धनगर हो आमच्या समाजाचो बरोबरचो की तांकां एसटी मेळपाकूच जाय जो पर्यंत तेणी म्हणपाक जाय तेन्ना सीएमाकूय सपोर्ट मेळटलो आनी अमित शाहाकूय सपोर्ट मेळटलो हें आमचें ओपिनियन आसा आनी हे जर डेलिगेशन घेवन जर जालें ना जाल्यार आमी डेडलायन दितले हांगाय आसा आनी वेळ पडल्यार दिल्ली आंदोलन करपाची आमची तयारी आसली.